नमस्कार, हांव सचिन मयेकार। आज आमी आसा बिचोले म्युनिसिपालिटीच्या ऑपोजिट जी सरकारी बिल्डिंग आहा त्या बिल्डिंगेच्या कंपाउंडाच्या भितर आसा। हांगासर सायडीकल्यान स्कूल आसा आनी तशेंच ही जी बिल्डिंग दिसता त्या प्रिमायजान दोन आमदार बिचोलचो आनी मयाचो आमदार तेंचे ऑफिस आसा दोगांचे। पत्रकार बंधूंचे ऑफिसूय हांगाच आसा आनी PWDची थोडीशी ऑफिसां हांगा आसा। आणि हांगासर तुम्ही पळोवपाक शकता की सगळो कचरो जाल्लेलो आसा आनी हांगासर एक बॅरल आसा। ह्या बॅरलान तुम्ही पळोवपाक शकता की हे पळय बारीक बारीक जळारी ज्यो आता जाता त्यो सुरवात जावपाक लागल्या हांगा आनी हेजेर खंय तरी लक्ष दिवंक जाय आसलें। त्याच बरोबर बांय आसा एक पळय ही धाकलेली आहा, तितून कितें जालां कितें ना तें कांय खबर ना आमकां। तश्योच दोन टाकयो हांगा आसा, तांकां होल आसा थंयच्यान होल सुद्दां दिसता त्या टाकयांक। हांगासरल्यान समज जळारी जाल्यो जाल्यार त्यो जळारी हे जाल्या उपरांत डेंगू समज जालो जाल्यार तो सगळ्याक स्प्रेड जावपाचें साधन सुद्दां हेच दिसून येता। कारण पत्रकार बंधू आमचे सगळ्याक भोंवता, चुकोन सुद्दां तांकां त्या स्कुलाच्या भुरग्यांक कोणाक समज डेंगू जालो आनी थंयसरल्यान कोणाक समज डेंगू जालो जाल्यार हो डेंगू सगळ्याक स्प्रेड जावंक शकता। फाटले फावट आमी डेंगूच्यो केसीस ह्या एरियेक खूब पयल्यो, बिचोले थोड्याशा भागांनी, आतां हालीं सद्या फोंड्याच्या एरियेक चलता। समज हे जालें जाल्यार आमी युवा पिढी म्हणटा, स्कूल स्टुडंट्स म्हणटा, हेंचेर खंय तरी लक्ष आसपाक जाय। आनी जेन्ना समोर म्युनिसिपालिटी बिल्डिंग आसा आनी म्युनिसिपालिटी एक 50 मिटराच्या भितून आहा, तेंच्यांनी खंय तरी हेजेर लक्ष दिवपाक जाय। आनी त्याच बरोबर हांगासर कितें आहा तें प्रोपर तेंचें कितें स्प्रे जर ते करता जाल्यार ते ज्या तरेन म्हटल्यार ते जे लिगली जे करपाक शकता त्या वाटेन तेंच्यांनी बेगिनांतल्या बेगीन हेजेर एक्शन घेवचें। आनी बॅरलां कोण हाडून दवरता हांगा आनी कोणाचे हेजेर लक्ष ना तेंच्यांनी पळोवपाची गरज आसा। आनी बिचोलचो आमदार आनी मयाचो आमदार इतल्या लागीं जेन्ना ऑफिसान येता तेंच्यांनी एक फावट मारून हेजेर लक्ष मारचें आनी बेगिनांतल्या बेगीन हेजेर कितें आहा ती कारवाई करची। कारण स्कुलांतले भुरगे जे आसा तेंच्या पर्यंत डेंगू पावत जाल्यार खूब एक तो रिस्की फॅक्टर, लायफा कडेन रिस्क आसूंक शकता। म्हणून आतां पळयत जाल्यार काना कडल्यान करून आवाज करून जळारी भोंवता आमच्या। सो थँक्यू। आतां नगरपालिकेचेर जेन्ना वेवस्थापक जेन्ना हे चलयता, म्युनिसिपल कावन्सील जेन्ना डिजॉल्व जालें तेन्ना तुमी कितलेशेच विशय पयले आसतले की बिचोले नगरपालिकेन बारीक बारीक कामां सुद्दां जायना आनी ही बिचोली नगरपालिका एक धर्मशाळा कशी जाल्लेली आहा। सो तेजेर सुद्दां एक लक्ष जर घातल्यार जाल्यार हें काम जातलें। 11-12 वरांचेर येवन 2-3 सुद्दां कामां वयल्यान वचपी लोक आहा काय दिसून येता आमकां। सो जर हे लोक सारके टायमार येयल्ले जाल्यार हेजेरूय दुर्लक्ष जावचें ना।